देवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाप्यो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन बासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन हरिबो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यही निवेदन धरो साखीर अनुगत करो। सेवा अधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दास कोय यही जिना मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिनवासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी। जयो वृंदे देवे जयो वृंदे देवे जयो वृंदे देवे जयो वृंदे देवे। जय तुलसी महारानी की जय। जय वृंदे महारानी की जय। हरे कृष्णा। च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकारो विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं शरो भावः पुरुश्चादिदैवतम् अधीयज्ञोऽहमे मात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति न्यास्त्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवेहि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनास्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां मनुस्मरद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमः परस्थात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावैश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याद्यात्मानः प्राणम् अस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरं नाम्न स्मरेन् नाम्नमनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन्
योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिजज्ञा कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूतो भावोद्भवो करो विसर्ग कर्म संगीतः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषाशाधिदैवतम् अधिजज्ञ अहमेव अत्र देहे देहभृतांगवर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्या कलेवरम् जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्तत्र संशयम् यं यं वापि स्मरन् भावं तजत्तन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितो मनो बुद्धि मामे वै संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानुगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ नुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्वधातारमचिन्तरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्यात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितराग यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहिणा प्रवक्षे सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्ना धायात्मन प्राण मा स्थितो योगधारम् ओमिति क्षकाफरं ब्रह्म बहरण मामनुस्मरन् जब प्रयाति तजन देहं सजाति परमांगते अनन्नचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसं तस्माहं तस्याहं सुलभपार्थ्यं नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनाल्लोकं
पुनरावृत्तिनोऽर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्र जुग पर्यन्त्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं जुग सहस्रान्त्यां होरात्र विदो जनः अभक्त्यात् भक्तौ सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्त भक्त संगते भूतग्राम सैवानुभूत्या भूत्या प्रलीयते रात्रागमे वथ पार्थ प्रभवत् हरागमे परस्तस्मात् तु भावन्य भक्तो भक्त्या सनातनः जसः सर्वेषु भूतेषु न सस्सु न विनश्यति अभक्तोऽक्षरयुक्ता समाहु परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परप्रार्थो भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले स्तनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता जानति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्नि ज्योतिरहं शुक्ल सनमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना धूमरात्रि तथा कृष्ण सनमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसंग ज्योति जोगी पापं निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति जीते जगत शासते मते इकया जातनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन् जोगी मह्यमिति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्ट्यम् अत्तेतु तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानोपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टम अध्याय। हरे कृष्ण भगवद्गीते यथारूप श्रवणोत्सवाक सक्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे प्रीतिपूर्वक स्वागत करता। आज श्रीमती पूर्णिमा माताजी, श्रीमती राजेश्वरी माताजी आणि बारील आयकोन भगवद्गीतेच्या 8 अध्यायाचे रिसिटेशन केलेलं आसा। अंक अनंत अनंत धन्यवाद। आणि हेमापई माताजी आणि तुलसी कीर्तन बारील आयकोन सांगितलं आसा, तांकां या धन्यवाद। आज श्रीला रूप गोस्वामी अंगेल डिसअपियरेंस डे त्या प्रयुक्त एक भजन सांगू काम हरग्रेस राधिका बाऊ माताजी का विनंती करता। हरे कृष्ण। आज श्रीला रूप गोस्वामी पाद हांगेल्या तिरुभाव दिवस त्याच्यावर विशेष गुणगान करूच तशी एक अवकाश मिळाला सर। हरी बोल। हे भजन श्री राधिका स्थवमाला गुणस आणि त्याने सांगितलंय। आणि हे भजनेन तू विशेष जाण राधाराणी वर्णन येता की हे राधाराणी माधवाल प्रीतीच तू आणि गोकुळाच पुरा जे ब्रजगोपी असाची संसार जे तरुणी चल्ली असाची त्यांनी तू पूज करताच राधाराणी। आणि तू अशी अलंकृत जाऊन केदना दामोदर आले द्रावत पळे तेदन दामोदराक एक अटॅचमेंट एक प्रीत येते तुगेल वेरी म्हणून। हो वृषभानु पुत्री, ओ ललिता विशाखा सखी जावन आसली तू कितले दृढनंबिक अस कृष्णावेरी, कितले प्रीती करुणामय तू। आणि तुगेल हे दिव्य गुण आस पळे हे सनक आणि सनातन नमुनी हानी वर्णन करताचे।
असले राधाराणी देवी श्रीमती राधाराणीले कृपादृष्टी अपार जावन असता म्हणून श्री रूप गोस्वामी हंतू प्रार्थना म्हणताची आम्ही ऐकून. हरे कृष्ण. राधे 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 जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंगल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते वृषभानु ददी नव शशि लेखे वृषभानु ददी नव शशि लेखे ललिता सखी गण रमित विशाखे ललिता सखी गण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते करुणां कुरु मयि करुण भरीते करुणां कुरु मयि करुण भरीते सनक सनातन वरनित चरिते सनक सनातन वरनित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते माधव दैते माधव दैते. हरे कृष्ण. श्री रूप गोस्वामी पाद की जय. हरे. मन तृप्ती झाली माताजी. मस्त धन्यवाद तुमका. भारी ऐकून सांगितलं तुम्ही. मस्त धन्यवाद. गीता महात्म्याचे एक श्लोक असे असा गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. अजर्तशस भगवद्गीते श्रवण केलारी पठन केलारी सिन्सियर जाऊन भगवद्गीतेचे अध्ययन केलारी आणि भगवद्गीते सारू आमच्या जीवनांतू अळवडिसून घेतलारी जन्म जन्मांतराचे पाप नाश जाता म्हणून सांगितलं असे श्लोकांत. जन्म जन्मांतराचे पाप नाश जावचे म्हळ्यार आम्ही पुन्हा अपास जन्म घेवच्या गतीनं आम्ही देवाला पावताचे. त्या तशी अर्थ या श्लोकाचे भगवद्गीतेचे 18 अध्याय 18.6 यांची सेम तत्व उल्लेख केलेला असं देवानं. काली हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभूजीले 50th जन्मदिवस आशिल्ले. 3 times आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तांगेले तांक सुभाषय सांगू. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. आम्ही इतले दिवस सांगतो भगवद्गीतेचे फर्स्ट अध्याय कर्मयोगा ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು घेतला. लास्ट सेशन ಅಂತ आम्ही 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योगा ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು घेतला.
हर ग्रेस नळिनी रुक्मिणी माताजी नमक बारी लायक करून 7 अध्याय सांगून दिलेलं असं ज्ञान विज्ञान योग आयचे सेशन 8 अध्याया ಬಗ್ಗೆ स्टार्ट करचे पुढे ब्रीफ जाऊन 7 अध्याय आम्ही कसं नर्थ करून घेतले म्हणून पडोबा ज्ञान म्हळरी ज्ञान विज्ञान योग 7 अध्याय ज्ञान म्हळरी भौतिक प्रपंच ज्ञान विज्ञान म्हळ आध्यात्मिक प्रपंच ज्ञान आत्मनि परमात्मा संबंध ಬಗ್ಗೆ ज्ञान 7 अध्याय सुरवेक भगवंत कृष्ण अर्जुना सांगता मेगेल ಬಗ್ಗೆ आयकम देवाल ಬಗ್ಗೆ आयकम देवाल ಬಗ್ಗೆ ऐकूचे देवाल लील ऐकूचे निमित्त कसं जाता आमक देवाल श्रेष्ठ उत्कृष्ट आणि निगूढ जावन असेल देवाल स्वरूप तगेल गुण स्वभाव तगेले प्रभाव कसं म्हणून कळता त्या कळता नमगेल मन आमतू थोडे वर्षान गुरगूर जावन एक दृढ भक्ती उत्पन्न जाता एक भक्तान मात देवा करतो कोण घेवच्या साध्य असं म्हणून बिगिनिंगान सांगितलं 7 अध्यायांतू आणि आम्ही एक ऑथेंटिक आणि गुरु परंपरेंत येईल गुरु लगी आम्ही गुरु मार्गदर्शन आम्ही देवाल ಬಗ್ಗೆ अर्थकून घेऊ का म्हणून सांगितलं आमगेले एक्झाम्पल आम्ही घेव येतं 1 वर्ष पुढे आम्ही कशी शिकली आता मी रेग्युलर सत्संग अटेंड करता ती चॅन्टिंग करता ती भगवद्गीते श्लोक शिकता असाची आणि कीर्तन शिकता असाची आमगेले जीवनांत एक आम्ही स्पिरिच्युअलिटी टुवर्ड्स स्पिरिच्युअलिटी ಬಗ್ಗೆ आम्ही रुची घेता असाची एक खुशी जाता आमका खुशी जाता म्हणून आम्ही भक्ती मार्गार चलूक प्रयत्न करता असाची बिगिनिंग स्टेज अशा पुरो जाल्यार प्रयत्न करता असाची या विषयी एक मनास खुशी दिता आमका तेंची फर्स्ट बिगिनिंगांतू 7 अध्यायान सांगितलं असं मागीर दोन्ही पॉइंट कसं म्हळ्यार कृष्ण सर्व कारणाक कारण कृष्ण म्हणाले कॉज ऑफ एव्हरीथिंग एक भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताचे सृष्टी देवानं केलेले आदि अंत्य सृष्टी प्रलय हे पुरे देवू कारण म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले मागीर आम्ही अपरा प्रकृती आणि परा प्रकृती म्हणा कसं नाही देवाल इन्फिरियर एनर्जी आणि सुपिरियर एनर्जी ಬಗ್ಗೆ अर्थ करून घेतले आणि या मेटेरियल आणि आध्यात्मिक प्रपंचात पुरे एक प्रत्येक एक मोती असलावारी एक मोती माल असलावारीची ताजी थ्रेड फुल कंट्रोल देव करता थ्रेड देव ताजे म्हणजे देव प्रत्येक एव्हरीथिंग देव कंट्रोल करता म्हणून अर्थ करून घेतले मागीर नेक्स्ट एसेन्स ऑफ एव्हरीथिंग देव प्रत्येक अंतास उदकांतू रुची उदका रुची टेस्ट उदकाचे मागीर सूर्यचंद्राल प्रकाश देवालांगा तकून येवचे ब्रह्मज्योतीचे सूर्यचंद्राल प्रकाश मागीर वेदांतुल ओंकार भुईंची प्रवणबळ आकाशा शब्द तपस्वील तपस जठराग्नी उज्जाचे अग्नीची तेजस जीवात्माल जीव तशीच सक्कड जीवजालाचे आदि बीज देवूची म्हणून सांगता देव आवाची म्हणून सांगता देव आणि 84 लाख स्पीसीचे जीवाचे आदि अंत्य आवाची म्हणून देव सांगता मुखार आम्ही सुತ್ತमुತ್ತ पळयताची इतली पुरा वंडरफुल थिंग्स आमकां दिसता लायक स्वीटनेस ब्युटी मागीर स्ट्रेंथ नॉलेज इंटेलिजन्स या पुरे देवानं दिलेलं गिफ्ट आमकां प्रत्येक मनशान मनशाक देवान कसं ना कसं एक टॅलेंट दिलेलं असतं तशें देखून आम्ही अन्यकलेल ಬಗ್ಗೆ एनवीएस देवचे अगतिना म्हणून आम्ही अर्थ करून घेवेत मुखारी अर्जुन कृष्णाक गीता आम्ही तुगेले अंश परमात्माले आम्ही अंश आणि देवाले मनशाल जीवन उद्देशूच देवाला पावचे तशें जाल्यार कसला पुरे जन तुका सरेंडर जायनाची म्हणून देव सांगता 2 नमने जन आसाची एक मूढा नरदम मायेजालांत पडलेले जन आणि असुर प्रवृत्तीचे एथिस्ट जन तांणी केदनय देवाक शरणागती पावनाची येनाची मागीर आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासू आणि ज्ञानी आणि देवाक केन्ना शरणागत जाताची म्हणून सांगिल्लें अंतु ज्ञान श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें आसा ता म्हळ्यार तांणी देवाल ಬಗ್ಗೆ परमसत्य अर्थ करून घेवन भक्ती मार्गार मुखार सुन देवाला पावच्याक प्रयत्न करताची ज्ञानी आशिल्ले म्हणून सांगिल्लें आसा मागीर आम्ही देवी देवता ಬಗ್ಗೆ अर्थ करून घेतले भौतिक अभिलाषी जन देवी देवताला आराधन करताची भगवद्गीते सांगिल्लें आसा तांणी लेस इंटेलिजंट पीपल म्हणून देवी देवताला आराधन करची जन लेस इंटेलिजंट पीपल म्हणून सांगिल्लें आसा तुच्छ आणि भौतिक क्षणिक मटेरियल डिसायरा खातीर देवी देवताला आराधन करताची त्याला शुद्ध भक्त जावन आशिल्ल्या तांणी डायरेक्ट कृष्णाला आराधन करताची आणि कृष्णाला पावच्या प्रयत्न करताची म्हणून सांगिल्लें आसा देवी देवत समेत देवाले भक्त तांणी कोटी जन्मांत सुकृती करून तांणी त्या पोझिशन पावन आसताची तांणी देवाले भक्त म्हणून अर्थ करून घेतले आमी मागीर राग द्वेष मोहात द्वंद्वा तातून भायर येवन पुण्य प्रभावान पाप नाश जाल्ले भक्त दृढ निश्चयान भक्ती मार्गान चलून मुखार सुन देवाला पावताची म्हणून आमी अर्थ करून घेतले आज ही 8 अध्याय सांगून दिवचे आमगेले आसाची हिस ग्रेस विप्रसुदामा प्रभूची विक्रम भट प्रभूची आणि तुमकां सक्कड जनाक चिरपरिचित आसाची तांगेल ಬಗ್ಗೆ सांगची योग्य म्हाका ना जाल्यार एक सान इंट्रोडक्शन दिवचे प्रयत्न करता आणि फ्रेंच इंटरनॅशनल कंपनींतू मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसाची
आणि सिडनाम कॉलेजांत ग्रॅज्युएशन करून SPJN इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटांत MBA केलेलं आसा न्ही. आणि हिस होलिनेस परमपूज्य राधानाथ स्वामीजी शिष्य भक्ती शास्त्री आणि भक्ती वैभवात असेल स्पिरिच्युअल कोर्सेस आणि केलेलं आसा. आणि 1 वर्षाचे रेसिडेन्शियल ट्रेनिंग वैष्णवा ट्रेनिंग अकॅडमीत केलेलं आसा. अंगेल फॅमिलीची मालगडे ಕಾರ್ಕಳಾಚ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಮಹಾಮಾಯ गणपती देवस्थान शिराली आणि काशीमठ संस्थान ಅಂತೂ ಸೇವಾ ಪೂರ್ಣಶಿಲಿಂಚಿ आणि ಸೇವಾ करता असाची. अंगेले फादर हिस ग्रेस हनुमंत भट अन्नी प्रभुजी अन्नी काशीमठ संस्थानात कमिटीच मेंबर आणि अंगेले अम्मा हर ग्रेस गौरी भट माताजी आमकां सगळ्या जणांनी गुतस तुळशी चुडी पूजेचे महत्व आमकां सांगून दिलेल्यांनी. आणि व्यास उपासन आज ऑर्गनायझर आणि पार्टिसिपेंट भजन आणि सत्संगांतू आणि ऍक्टिव्ह जावन आसाची. आणि अंगेल धर्मपत्नी आमगे सगळ्या जणांना प्रियाच आणि आदरणीय राधिका भाव माताजी राधा भट माताजी आणि ज्वेलरी डिझायनर आणि आमकां म्युझिकांत आणि रिडिंगांतू इंट्रस्ट आसा. आतांनी आमकां कीर्तना क्लास घेता आसाची. आणि पयलीं आमकां भगवद्गीतेत 2 चॅप्टर गीता समारी मस्त आयकून आमकां सांगून दिलेलं आसा. प्रभुजी तुमकां दंडवत प्रणाम. आणि आयच्या सेशनाक सगळ्या जनाले तर्फे हांव हृदयपूर्वक जावन तुमकां स्वागत करता. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. पुराजना स्वागत आसा सेशनांत. भारती पै माताजी हांणी भारी चंद रुपारी संक्षिप्त रुपारी चांग रुपार 7 चॅप्टर समरी केलेलं आसा. भारी एकदम लायक कोण समरी केलेलं आसा. रियली फुल चॅप्टर ग्लिम्स मेळना आमकां. सो भारी चंद कोण सांगिल्लें आसा. सो आज पुराजनाक आयची सेशनान स्वागत करता. तुम्ही पुरा भगवद्गीता वैरी भक्ती दवरनु तुमकां ते रुची आसा की तुम्ही एवरी सॅटर्डे हो होड हे महायज्ञ म्हणकेच एक श्रावण मासान तू एवरी डे 1 घंटा काणू तुम्ही पुरा ह्या टायमार येवन जॉईन जाता ती ऐकता ती हे होड एक यज्ञ म्हणकेची ऐकूचे. सो रियली पुरा प्रशंसीय आसा पुरा पार्टिसिपेंट्स की तुम्ही रेग्युलरली येता ती. आणि हांतू रुची नासल्यार इतले टाइम सस्टेन करचे जायना. आर्टिफिशियली करू जायना. तुम बदा मनान भक्तीन तुम्ही येता आसा ती आणि खंडित ताजेन देव प्रसन्न जावन आमकां पुरा जना बरे जावन मुखार भक्ती करच्याक आनीक वाट दाखोवन दितलो म्हळ्यार खंडित तांतू कांय संशय ना. इनफॅक्ट 8 आणि 9 अध्यायांतू देवान कोण भक्तींत भाग घेता ती तांगेल ಒಟ್ಟು कसन जाता म्हूण देवान अर्जुना सांगचे आसा. तो ह्यांची टॉपिकार आमी एक्चुअली फर्दर डिस्कस करचे आसा. सो आजी आमी देवाल्या प्रार्थना करूया. हे भगवद्गीता तसलें हे दिव्य जावन आशिल्लें देवाल मुखार विंदा कोणू आयिल्लें तसलें हे व्हड काव्य आमी पुराजन ओट्टू मेळना आयकुया आजी. आणि देवाल्या प्रार्थना करूया की देवा हे नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स 1 आवर आमी तुगेल वैरी तुगेल शब्द ते दिव्य जावन आयिल्लें मुखार विंदा कोण आयिल्लें ते शब्दा वैरी आमी मन लावन ताजे कसन ते देवान सांगिल्लें ते आमी आयकून ते कशी आमगे लायफांत आमी ताजे अनुभव करीत तशी देवाल्या प्रार्थना करून घेवया की देवा देवाल कसने असल्यार विशय असले तर दिव्य जावन आसता. देवाल परमिशन गुरुले स्वाम्याल परमिशन ना शिवाय आमकां तांतू एंट्री मेळना. सो आमी पुरा जनाक मालगडे नमस्कार करून देवाल्या स्वाम्याल उडगास करून प्रार्थना करून हे सेशन शो करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आज सूर्य आम्ही रूप गोस्वामी काही प्रार्थना करूया. आज तांगेले पुण्यतिथी
डिसअपियरन्स डे तांगेले तांगेल विषय एक प्रार्थना करूया. श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांकितम. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा की प्रार्थनेंतू की रूप गोस्वामीन आमकां देवाल शरण येवका जाल्यार आनी देवाल खातीर हें कार्य करता जाल्यार रूप गोस्वामीन आमकां आश्रय दिल्यार मात आमकां भक्तींत भाग घेवचें जाता. म्हूण तांकां भक्तीचे सायन्साचे भक्तीचे विज्ञानाचे आचार्य म्हणटा ती आनी तांगेल दय असल्यारीच आमकां मुखारसून भक्ती भाग घेवचें मेळटा म्हूण सांगीत आमी खंडीत. तांकां अभिदय आचार्य वय म्हणटा ती म्हळ्यार हें भक्तीन तूं प्रॅक्टिकली कशी करता ते तांणी दाखोवन दितात. आनी ते तांणी स्थापन केलेलें आशिल्लें विग्रह ताका राधा गोविंदजी म्हणटात. तांणी वृंदावना केलेलें मात तें आतां तुमी विग्रहाक राधा गोविंदजी दर्शन घेवपाक जाल्यार जयपुरांत आसात तांणी. आनी तांणी स्थापन केलेलें विग्रह ते रूप गोस्वामीन तूं आनी राधा गोविंदजी आनी रूप गोस्वामीले दयेनची आमकां भक्तींत भाग घेवचें मेळटा, देवाल आनी वैष्णवाले सेवा करचें मेळटा. सो कशी आमी एक प्रकारारी हें सायंटिफिकली वे अंडरस्टँड करूं येता ते रूप गोस्वामीन मस्त सकट काव्य बरयलेलें आसा, शास्त्र बरयलेलें आसा. तातूंत प्रमुख जावन भक्ती रसामृत सिंधू नेक्टर ऑफ डिवोशन आसा. तें भक्तींत भाग घेतले जना खातीर तें भारी एक व्हड इम्पॉर्टंट वस्तू. सो रूप गोस्वामी आयच्या दिवसांत रूप गोस्वामी उडगास करून तांगेले पळय प्रार्थना करून आमी ह्या सेशनांत मुखार सुया. आयच्या सेशनांत आमी कशें करूया म्हळ्यार ऑफकोर्स 45 मिनिट्स टू 50 मिनिट्स टायम आसा. सो तातूंत कितले जाता ते संक्षिप्त रुपारी मॅटर्स कवर करूया. जी एक्सप्रेस रॅपीड फायर मॅनरार वतलें हें सेशन. म्हळ्यार खंयचे की वर्ड्स असल्यार आमी ताजे कसो अर्थ म्हूण तें पळोवया. आनी तांचे देवान सांगिल्लें विंगड खंयचे शास्त्रांत सांगलां जाल्यार सेम वस्तू देवान कशें सांगिल्लें ताजे एक एग्जाम्पल्स पळोवया. आनी खंयचे देव खंयचे कॉन्सेप्ट सांगता खंयचे विशय येता तें कसं न्हय म्हूण संक्षिप्त रुपार डिस्कस करूया. आनी आयची काळांत तूं ह्या श्लोकाचे रेलिव्हन्स कसं न्हय आनी आमी पर्सनली लायफांत कशें अप्लाय करूं येता हें एक 5 पॉयंट्स अरावंड आमगेलें सेशन आमी प्लॅन करूया. सो आतां अशी जाता की हे मेन थीम्स अशी ह्या लेक्चरांत अशी आसा की सुरय 4 श्लोकांत अर्जुनान क्वेश्चन निमगोवचे आसा 7 क्वेश्चन आनी देव ताजे 7 क्वेश्चनाचे आन्सर दिता. ते रेस्ट ऑफ द चॅप्टर एक्चुअली स्पेसिफिकली 5 श्लोकांत अंतकालेचे म्हळ्यार मरणा मृत्यू समयार देवा कशी उडगास करचें ताजें महत्व देव सांगून घेता. आनी मागीर 22 श्लोक ते देव विंगड विंगड नमुने भक्ती म्हळ्यार योगा ओटू शुद्ध भक्ती म्हळ्यार कसं न्हय आनी आध्यात्मीक आनी हे भौतीक जगतांत कसन कसन ते विंगड आसा तें दाखयता. आनी लास्टारी देव दाखयता की अष्टांग योगा वय करूं येता जाल्यार भक्ती योगा कशी सुलभ आसा म्हूण त्या प्रकारारी देव दाखोवन दिता. सो आतां कसन जाता म्हळ्यार 7th चॅप्टरांत 2 श्लोकारी देव एंड करता हें 7th चॅप्टर 19th तातूंत स्वल्प सकट शब्द आसा अर्जुन म्हळ्यार ते मना व्हरता. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति. सो हातूंत हे 2 श्लोकांतुलें स्वल्प वर्ड्स आसा ती ब्रह्म आध्यात्म आदिभूत दैवम यज्ञ प्रयाण काले हे 2 श्लोकाचे 7 शब्द अर्जुन घेवन हे 8 अध्यायाचे फर्स्ट 2 श्लोक हे 7 शब्दाचे अर्थ निमगीत देवाक. सो बेसिकली हे 7 क्वेश्चन्स जाता ती ते टेक्स्ट नंबर 1 and 2 जाता एकाचे आनी 2 श्लोकाचे. तो आमी टेक्स्ट 3rd and 4th दाखोवन देव एकेका आन्सर दिवचे सूर करता म्हणून आमी पळयता. सो आतां आमी क्वेश्चन वायज वचया देवान सांगचें. सो फर्स्ट अर्जुनाल क्वेश्चन आशिल्लें किम तद ब्रह्म म्हूण एका श्लोकांत ते देव ताजे सांगता आन्सर दिता अक्षरम ब्रह्म परमम म्हूण. म्हळ्यार हातूंत देवान सांगचें आसा की आमगेले देहा भितरी आत्म आसा ताचे क्वॉलिटी म्हळ्यार ब्रह्म म्हणून ते देहा दोकोन विंगड आसा ताका ते शरणे अक्षर म्हळ्यार डिस्ट्रॉय करूं जायना ताका आनी ते देहा दोकोन विंगड आसा म्हूण. म्हळ्यार देवान अपास हें किम तद ब्रह्म म्हळ्यार आत्मा तत्वा वयरी एम्फसिस दिवचें आसा म्हळ्यार ताजे विशय देवान सांगचें आसा. ब्रह्म म्हळ्यार ते अर्जुनाल आन्सर दिवचें की आमगेले देहा भितर आसचें ते आत्मा तत्व आसा पळय ते विंगड आसता क्वॉलिटीन तूं ते शरणे म्हूण अक्षरम म्हूण. मागीर 2 क्वेश्चन देवा अर्जुनान निमगेलें किम अध्यात्म म्हूण ताका देवान सांगचें आसा स्वभाव अध्यात्म उच्यते म्हूण. कसं की आमकां ओवर अ लायफ टायम्स
म्हळ्यार आमगेलें मस्त जन्म जन्मांतर देखून मस्त सगळे आमी इम्प्रेशन्स कॅरी करता ती विंगड विंगड कर्मा देखून ताका आमगेले पुरा जनाल स्वभाव चिके चिके विंगड असता. आता एक फॅमिलीन तसल्यारी पळयत ಸ್ವಲ್ಪ जनाले स्वभाव शांत आसतले, ಸ್ವಲ್ಪ जन चिके कोपिश्ट आसतली, ಸ್ವಲ್ಪ जन चिके उत्साही आसतली. सो ते ऍट बर्थ म्हणजे जन्मा देखून आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ एक स्वभाव येता आणि ते आमी लायफ टायम देखून कॅरी करता ती. सो एक वस्तू असल्यारी दोग जनां सांगल्यारी दोग जन विंगड विंगड रुपान करतली कसं लायक की तांगेले स्वभाव विंगड त्या रुपारी आन्सर करता. मागीर तिन्नी क्वेश्चन अर्जुन निमगे ता किम कर्म पुरुषोत्तम म्हळ्यार कर्म म्हळ्यार कसं नाही म्हणून आणि देवान सांगचे असं हाज्या आन्सरान तू की कसन करता ती कसने आमी कार्य करतात कंचे निमित्त आमकां पुनर्जन्म मेळटा आपास हे भौतिक जगतान जन्म घेवका पडता ताका कर्म म्हणटा ती म्हणून सांगता तू. म्हळ्यार कसने पुणी आमी ऍक्शन्स करता ती चांग असो वायट असो कंचे निमित्त आमकां जन्म आपास मेळटले ताका कर्म म्हणटा ती म्हणून सांगता. म्हळ्यार आमी खंयच्याय रुपार पळयत आमी कसं करता ती ताजे निमित्त आमगेले फ्युचर डेव्हलप जाता. खंयचे स्टुडंट खंयचे सब्जेक्ट वाजिता तातूंत मुखार वचून करियर करचे पडो. आणि आमी पळयत स्वभाव अध्यात्म म्हळ्यार अर्जुनाल क्षत्रिय स्वभाव आशिल्लो ताका देवान ताका सांगिल्लें तुगेलो स्वभाव क्षत्रिय आसा आणि ताका हे तू युद्धांत भाग घेवका हे तुगेलो स्वभावची म्हूण. कसं की अर्जुनान आमी पळयलें गीतेन तू अशी ताका सुरे दुख्ख आसता की तागेले स्वजना ओटा हांव लढाई करची वे हांव देवा रान ना वचून रपता जाल्यार म्हाका लढाई करची नाका म्हणून ताका देवान सांगचें तुगेलो स्वभाव क्षत्रिय आणि तू क्षत्रिय धर्माचे आणि तू भाग घेवका म्हणून. सो असल आमी आध्यात्मिक जन कार्य केल्यारी आमकां आध्यात्मिक जावन आशिल्ले देह मेळटले म्हळ्यार पुनर्जन्म न्ही आमगेले आत्माचे निज स्वरूप जावन आमी आध्यात्मिक जगता वचेत जर विंगड कर्म केल्यारी ह्यांची भौतिक जगतान तो आपास आमकां विंगड जन्म घेवका तो ते कर्माचे डेफिनेशन एक म्हूण सांगीत. चारय क्वेश्चन आसता की आधिभूतम च किम प्रोक्तम म्हूण म्हळ्यार आधिभूतम म्हळ्यार शरोभाव म्हळ्यार आमी पळयत प्रकृती चेंज जाता आसता सिजन्स चेंज जाता ती आमगेले देह चेंज जाता आसा आमी पळयत पुरा विशय पळयता आसता चेंज जाता आसता ते शरोभाव म्हूण म्हळ्यार ती मागीर भौतिक जावन आशिल्ली प्रकृती आसा पळय ती चेंज जाता आसता म्हूण शरोभाव ते आधिभूतम. मागीर आधिदैवम म्हळ्यार कसं न्हय आधिदैवम म्हळ्यार देव सांगता की हे एक प्रकृती रुपारीच आमी एक पण देवा पळयत न्हय भारी एक सुंदर स्थळार गेल्यार आमी व्हड पर्वत चांग न्हय तेन्ना आमकां दिसता न्हय की कसंचन देवा प्रकृती देवाली म्हणून म्हळ्यार ते देवाले एक प्रकार रूप विश्वरूप खंयच्यान आमकां पळयल्यार एक पण देवाल उडगास येता व्हड पर्वत व्हड समुद्र तेन्ना आमकां देवाल पावर आमी शक्तीच प्रदर्शन जाता आणि आमी देवाले एक प्रकार एक कसं की एक शक्ती आसा म्हणून अनुभव करीत अशी प्रकृतींत गेल्यार तो एक विषय तो आमी पळयत की आधिदैवम म्हणून देवाल प्रकृती. मागीर संची क्वेश्चन आशिल्लें आधी यज्ञ म्हळ्यार पुरा यज्ञांत आमी यज्ञ आदी करतात पळय देव सांगता आधी यज्ञ देहस्मिन मधुसूदना म्हणून अर्जुनान निमगोचे हे मधुसूदना म्हणून मधुसूदना म्हळ्यार अर्जुनान त्याशी सांगचे आसा आचार्यजनान की कशी देवान मधु राक्षसाक मारलेलें तशी मेगेल मन आनी ताई डावटाकय मारी म्हूण अर्जुनान देवा सांगचे आसा ताका हे मधुसूदना म्हूण अर्जुन देवा सांगता ते. आनी आधी यज्ञ म्हळ्यार देव सांगता की खंयचे यज्ञ करतात पळय ताजे अल्टिमेटली म्हाका मेळटा म्हणून भोक्तारम यज्ञ तपसाम ताजे पुरा मेगेल खातीरची डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली हाचे विशय 9 अध्यायान तू देवान डिटेलान सांगचे आसा की खंयचे देवी देवता तुमी करचे पुरो ती जाल्यार ते इनडायरेक्टली ते मेगेल म्हाका पावता म्हणून कृष्णान सांगचे आसा. आनी 7th क्वेश्चन देव अर्जुनान निमकुचे आसा प्रयाण कालेच कथम यज्ञो सी नियतात्मभी म्हणून म्हळ्यार देवा मरणा उठवल्यार तू कशी उडगास करूं येता म्हणून हे 7 क्वेश्चना खातीर हे सगळे चॅप्टर देवान ह्यांची क्वेश्चन आन्सर दिवच्यात मुखावेल श्लोकांत. सो हे एकदम फेमस वर्स आसा मस्त जणांन आयकून वयशा पुरो देवान हाजे सुरे आन्सर ओपन करताना देवान हाजेन सांगचे आसा अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया म्हणून देवान सांगचे आसा की कोण मृत्यू वेळार मेगेल उडगास करता तांणी खंडीत म्हाका मेगेल्याकय येवन पावता ती आनी तू कांय डावट ना म्हणून
कशें आमी पळयता फोटोन तूं कशी भीष्म पितामह कृष्णाल उडगास कोरनूची मृत्यू स्वीकार करता आसत तशींची मस्त सकट एग्जाम्पल्स आसत शास्त्रांतू आनी अशी आमी पळयता की सांगचें आसा एक व्हड भक्तान की कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरांतर म्हूण देवा की प्राण एकदम ओल्ड एजान तूं भारी कश्ट असल्यार कफ वात पित्त निमित्त समये कफ वात पित्त कंठावरोधन त्यात म्हाका तुगेले देवा उडगास करूं जत्तले वे म्हाका केन्ना तुगेले उडगास करची आनी चांग रुपारी म्हाका घेवन वचूं म्हण एक भक्तान सांगचें आसा की त्या टायमार उडगास दवरी म्हूण जालें की मात इट इज अ लायफ टायम ऑफ प्रॅक्टीस सगळे लायफान प्रॅक्टीस करता अशी न्ही की लास्ट मिनिटान तूं हांव कृष्णा म्हणू म्हळ्यार म्हाका शूट करून कृष्णा म्हणू हांव कृष्णाले वतल ना तशी कृष्णाले उडगास येना सगळे लायफ टायम प्रॅक्टीस केले मात ते लास्ट मिनिटार उडगास येतले जालें की आमकां कसं प्रितीच वस्त आसा पळय ते लास्ट मुवमेंट उडगास येतले ऑटोमॅटिकली आता कृष्ण प्रितीच वस्त असल्यार खंडीत कृष्णाला उडगास येतलो तातूंत कांय डाऊट ना कशी एक ऑलिंपिक रेस आसच्या पुरो 100 meters रेस आसा ते रेस कितले सेकंड्स फिनिश जाता 10 सेकंड जावं 12 सेकंड मात लागता जाल्यार ते 10 सेकंडा रेसा खातीर ते 4 वर्सां ते एक पंत जावचे ऑलिंपिक्सा खातीर तो कोण एथलीट आसा पळय तो 4 वर्स कितली घंटे एवरीडे प्रॅक्टीस करता ते 10 सेकंडा खातीर तागेले ते इव्हेंट ते 100 meters रेस 10 सेकंड मात जाल्यार तो फुल टायम प्रॅक्टीस करता सो त्यांचे एग्जाम्पला निमित्त आमी कशी तयारी करता म्हळ्यार आमगे सगळे लायफांत आमी भक्तीची प्रॅक्टीस केल्यार देवाल उडगास येवचे मृत्यू समयारी ते भारी सहज जातले तातूंत कांय डाऊट ना आनी देव त्यांचे सांगता कसले संशय ना आता मुखारी ह्या वेळी सांगचे आसा की खंयचे एजार स्टार्ट जावचे न्ही म्हणून प्रल्हादाने सांगचे आसा सान आसतना कौमारम आचरेत पद्य म्हळ्यार सान दोकोनूच स्टार्ट करूं आमी देवाले उडगास करचे अशी न्ही की आफ्टर अ पर्टिक्युलर एज स्टार्ट करता रिटायर जातरी स्टार्ट करता ना सान चायल्डा दोकोनूच स्टार्ट करूं येता देवान सांगिल्लें आसा कौमारो आचरेत पद्या म्हणून आनी मुखारीची भागवतमान सांगिल्लें आसा परीक्षित महाराजा विशय उलयताना की तो देवाल विशय उडगास करता आशिल्लो देवाल विशय भागवतम आयकून ताणें हे देह त्याग केलेलें स्मरताम तत् पदांबुजम तुगेल उडगास कोरनूची देवा उडगास केलेलें आनी कसन सांगिल्लें विंगड एक परीक्षित महाराजा विशय सांगिल्लें स्यात संभ्रमो अंतकालेपी म्हणून कसने डाऊट वर न्ही के ताका पुरा कसन डाऊट आशिल्लें ताण पुरा शुकमुनी निमगिलें आनी भारी चांग रुपार देवाल उडगास कोरून स्मरताम तत् पदांबुजम म्हणून हे शुकमुनी परीक्षित महाराजाने क्वेश्चन उडगास केलेलें आसा आनी शास्त्रांत आमी आनीक एक एग्जाम्पल पळोवं येता अजामिलाने की अजामिलाने लास्ट मिनिटारी देवाल उडगास काडलेले निमित्त मस्त पंत एक पंत लेखता ती की अजामिलान लास्ट मिनिटा देवाल तागेले पुत्ता आपयलें नारायणा म्हणून ते तो चमकल म्हणून ना त्या टायमार ताजे नंतर ताणें 12 वर्स तपस्या केले त्या टायमा नंतर मागीर जावन ताका देव प्राप्त जालोलो सो अशी न्ही की कसनेपुणी कोरून लास्ट मिनिटार देवार उडगास आयल्यार जाता ना ते आमी सगळे भक्तिमय जीवन केल्यार देव खंडीत आमकां चान्स दिता म्हणून सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दोन वस्तू आमी उडगास दवरयता डिझायरींग एंड डिझर्विंग म्हळ्यार आमकां देवाले सेव करची इच्छा आसूं का आनी आमी डिझर्विंग वय आसूं का दोन्ही असल्यार मात जाता आमकां देवाल सेव करचे देवाल भक्तींत भाग घेवची इच्छा आसल्यार आनी आमी ते भक्तीचे प्रॅक्टीस केल्यार लायफ टायमान तूं तेन्ना आमी डिझर्विंग वय जाता सो आमकां ते इच्छा वय आसूं का की देवाल प्रिती जावका म्हणून आमकां भक्ताल प्रिती आशिर्वाद जावका म्हणून आनी त्या टायमार आमी त्या प्रकार आमी साधना करता ती तेन्ना आमी डिझर्विंग वय जाता ती देव खंडीत आमगेलें रक्षण करतलो त्यांचे देव सांगता आसा कांय संशय दवरका म्हूण ना स्मरण मुक्तवा म्हणून खंडीत हांव करता आनी कसनेपुणी आमगेल्या आध्यात्मीक विशयान तूं कसने आमगेले मनांत आसल्यार देव खंडीत चलोवन दिता आनी हे श्लोकाचे अनुवाद दिताना प्रभुपाद स्वाम्यान एक पंत अनुवाद दिता 2 पंत हरे कृष्ण महामंत्र बरयला की हे कालान तूं बेस्ट म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हण हे एक भारी चांग प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन आमी लायफ टायमार केल्यार आनी आमी हे प्रॅक्टीस कोण डेली साधन करता आसल्यार मुखार सून खंयचे प्रायर आसल्यार खंयचे टायमार आमचे देह त्याग करता जाल्यार खंडीत देव पावतलो ताका हे लायफ टायम ऑफ प्रॅक्टीस जावका म्हूण आनी
आम्ही कसने तांतू कसने कष्ट आयल्यार आमगे जीवनान ते टॉलरेट कोरनु कशी भावना सुका चैतन्य महाप्रभून सांगितले त्रिनादपी सुनेचे ना तरो रवी सहिष्णुना नम्र भाव असून आम्ही भक्तिमयी जाऊन जीवन केल्यारी खंडित देवाल प्रीतीच पात्र जाता ती काही डाऊट ना तशींच आम्ही 6th and 7th वर्सान पावताना देवा नापास सांगचे असं एक तर यम यम वापी स्मरणम भाव म्हळ्यार लास्ट मिनिटान तू आम्ही देवाल कशी उडगास करचे सो ह्या श्लोक आम्ही सांगी येता की आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून म्हळ्यार देह त्याग करताना LEAVING लिव्हिंग आणि नेक्स्ट 7th श्लोक कशी हे जीवन करका म्हणून आर्ट ऑफ लिव्हिंग जाता तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच अर्जुना कसं सांगचे देवान 7th श्लोकान तू तुकेल जीवनांत अशी कसं रिस्पॉन्सिबिलिटी आस पळय अर्जुनाल कसं नाशिल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक परिवारांत आशिल्लो राज्य परिवारांत एक धर्मयुद्धा भाग घेत आशिल्लो तो क्षत्रिय आशिल्लो आणि तागेले ते टॅलेंट आशिल्लें ते युद्धांत करचें देवान कसं सांगिल्लें तुगेल ते युद्ध करचें आशिल्लें टॅलेंट तुगेल पोझिशन कसं आसा डेजिग्नेशन कसं आसा तुगेल कर्तव्य कसं आसा ते करता राब मात करता आसतना कसं न्हय तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर तू कसं करचें आसता ते जीवनांत ते करी जाल्यार मेगेल उडगास करता करता करी सो दिस इज म्हळ्यार आमगेल जीवनांत करची तसल विशय हो कसं जाल्यार की आमी विंगड पोझिशनांत आसा ती कशी अर्जुनस कोणी आमी गृहिणी आसया पुरो कोणी आमी खंयच्या प्रोफेशनांत आसया पुरो आमी स्टुडंट आसया पुरो देव हें सांगना की तू भक्तींत भाग घेवका जाल्यार तू आशिल्ल पुरा सोड म्हणून आमी एक्सक्यूज यूज करचे ना जे आमगेल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप करचे कसं आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला ते चंद कोण करका आमकां लायफान त्या सिच्युएशनान लेखारी वेरियस टायम्स इन लायफ आमकां विंगड रिस्पॉन्सिबिलिटी येता एजा लेखारी वर्णाश्रमा लेखारी स्टुडंट लायफ आसता गृहस्थ असतात आमी और खंयचेय सिच्युएशन आसया पुरो खंयचेय प्रोफेशन असो खंयचेय एज असो त्या टायमार कसं की आमगेल एक करची कर्तव्य आसता रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ते आमी करूं का देवान सांगचे आसता द आर्ट ऑफ लिव्हिंग तस्मात सर्वेषु कालेषु मात हे पुरा करता आसतना तुगेल कर्तव्य करताना चांग रुपार करी अर्जुना युद्ध अशी करी की तू विन जावकाची या युद्धांत पराजित जावचे नाही खंडित आम्ही कौरव जना पुरा जना पराजित करका चांग रुपार युद्ध करी जाल्यार युद्ध करता करता कसं न्हय माम अनुस्मर मेगेल उडगास करी म्हणून सो देव अर्जुनाच माध्यमात देखून आमकी व्हड मेसेज दिता आसा की आमगेल जीवन कशी करका म्हणून आमगेल कसं करताची आता मॉडर्न लायफ युद्धा म्हणके साधारण म्हणटा जीवन इझी ना कसं प्रॉब्लेम येता आसता कंडिशन्स चेंज जाता आसा ती फाल्यां कसं जाता म्हणून सांगना कशी युद्धांत पडल्या नेक्स्ट कसं जातले म्हणून प्रेडिक्ट करचें जायना खंय देखून बाण येतलो खंय देखून गदान कोणी मारतली ती तशी ती जिवनांत आमकां नेक्स्ट कसं जातले म्हणून प्रेडिक्ट करूं जायना ताका आमगेल कर्तव्य करता आसुका जाल्यार करता करता देवाल उडगास करका म्हूण देवान सांगची आनी देव आमगेलें क्वॉलिटी ऑफ द हार्ट पळयता आमी एक्सटर्नली कशी ड्रेस्ड आसा ती और कसं करता ती ताजी विशयी सिच्युएशन पळयना देव आमी भक्तीपूर्वक देवाल उडगास करतात की अँड दॅट हॅज नथिंग टू डू विथ एक्सटर्नल भाईचे खंयच्या विशयांत कनेक्शन ना की तुमगेले कितले दुड्ड आसा तुम्ही पुरुष की स्त्री की चेडूं की त्या ना आमी हृदयपूर्वक कितली भक्ती करता ती तें देव पळयता आनी तशी हृदयपूर्वक भक्ती करून आमगे जीवन केल्यार खंडित 6th वर्स आर्ट ऑफ लिव्हिंग जातलें यम यम वापी स्मरणम भाव म्हळ्यार आमकां तो भाव येतलोची भक्तीचो पूण खंडित तांतू कांय डाऊट ना आनी मुखारी देवान सांगचें आसा मयी अर्पित मनोबुद्धीर म्हणून म्हळ्यार मेगेल विशय उडगास केल्यार खंडित मेगेले येता म्हणून सो दिस इज अ व्हेरी प्रॅक्टिकल श्लोका हे तस्मात सर्वेषु कालेषु आमी एप्लाय करचे आनी हांतू देवान एक प्रकार साधनाच इम्पॉर्टन्स दिलेलें आसा की येद्रा देखून खंयचेय कार्यांत आसत आमी लायफांतू कसलेय कार्य करता आसता जाल्यार बॅकग्रावंडांतू आमकां देवाल उडगास केन्नाय आसूका समहाव ऑर द अदर आमगे लायफांत आमी कसं करतात पळय आमी ते देवाल ओटू कनेक्ट करचे ट्राय करका आनी हांतू देवाल ओट कसं कनेक्शन आसा आमी कसं करची कार्य ताजे विशय करका म्हूण सांगिल्लें आसा म्हूण आमी पळयता सो देवान एक प्रकारारी रिएश्योरन्स दिता देव कांय भिवू नाका तूं मेगेल उडगास केल्ला न्हय मरणाल समय खंडित हांव पावतलो तुका म्हणून सांगता म्हूण सो आमी एक प्रकाराची हे भक्तीची ट्रेनारी चोवण बैसुका मध्य स्टेशनार देवचे ना जे आमगे डेस्टिनेशन येवन त्या ट्रेनार बैसुका भक्ता लोटू मध्य विंगड कसं अट्रॅक्शन येवचे पुरो प्रॉब्लेम येवचे पुरो जाल्यार भक्तीची ट्रेनार देखून तो मध्य देव नाका ती लास्ट स्टॉपारी देवयान ती हे प्रकार आमी सांगेत आनी कुंती महाराणी भागवत आमी सांगचे आसा गंगे वौगम उदनवती म्हूण कशी गंगे
समुद्राक वचून पावता पळय तशी आमगेल मन कुंतीन कृष्णा सांगचे आसा की मेगेल मन त्वयी मे अन्य विषया म्हणून विंगडकनचे विषयांत मन नागनासी देवा तुगेल चरणांतूची कशी गंगे समुद्रा वता तशी मेगेल मन तुगेल चरणांतू येऊ रे देवा म्हणून कुंतीन प्रार्थना करचे आसा कृष्णाला. मुखा वयले 8 योगांतू हे मस्त कोट जाता कशी म्हळ्यार मस्त सकट क्वेश्चन्स निमगीतान आमी सांगतात न्हू आमी स्पिरिच्युअल लायफांत आमकां आसता क्वेश्चन आध्यात्मिक आमी भक्तीन देता कष्ट जाता आसा कसं करचें हांव लेखील अशी जगतलें तशी जगतलें जाय न्ही म्हणून ते नॉर्मली आन्सरांतू ह्यांचे आन्सर मेळटा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना म्हणून पेशन्स सुका ಸ್ವಲ್ಪ डेली लेवलार प्रॅक्टीस करता सुका सिंपल असं भक्ती म्हळ्यार मात इजी ना कसं जालें की आमी सिंपल ना ते आमी कॉम्प्लिकेटेड आसत ताका ऑल्दो इट इज इजी रियल लायफांत आमकां प्रॅक्टिकल करतना आमकां मस्त सकट संशय येता करूं जायना ताका अभ्यास योगेन आमी कितले इंटेलेक्च्युअली कितले मनान आमी एनालिसीस करून ती की आमी भगवद्गीता वाचिता ती हें करता ती जाल्यारीची ते देवाल विशयी साक्षात्कार जावका जाल्यारी पेशंटली आमी देवाल नामस्मरण करता ती हरे कृष्णा म्हणटा आसा ती जाल्यारी देवाक तो आमगेल ओट्टू असो परमात्मा जावन तो ऑब्जर्व करता आमगेले इंटेंशन ते रायट टायमार तो कसो साक्षात्कार दिवका पड आमकां हृदयान दिता देव खंडीत तांतू देर इज नो डाउट अबाउट इट. सो आमकां एक अवेरनेस आसूं अभ्यास योगेन म्हळ्यार वी हॅव टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ आमकां एक पंत दुःख जावचें पुरो अरे तो कितले चांग रुपार करता म्हाका तशी करूं जायना मू ना वॉट एवर यू आर एट वॉट एवर स्टेज यू आर एक्सेप्ट युअर सेल्फ पुरा जन विंगड स्टार्टिंग पॉइंटा देखून मुखार सून वता ती जाल्यार आमगेर पुरा जनाल डेस्टिनेशन एकची. सो कसं न्ही एक कश्ट आसल्यार ओके देवाल उडगास करतना बट ना मन खंय वतलें ते सहज मनाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी तशी की खंय पुणी मन भटकता आसता एकड तेकड वता आसता जाल्यार आमी शांत रुपार आपास मनाक देवाल विशयी उडगास कोर्स तशी हाडका आनी एक प्रकारारी पेशन्स आसूं म्हळ्यार आमगेल प्लॅना लेक्कार पुरा जायना जाल्यार वी हॅव टू बी पेशंट की देवाल मनांत कसं की आसा देव चांग रुपारी खंडित मुखार सून करतलो म्हणून ते दय आसूं हांतूय श्लोकांतू प्रभुपाद स्वामी आपास सांगता ती की हरे कृष्ण महामंत्र जाप करता राब्या ती उडगास करता राब्या ती त्या प्रॅक्टीस केल्यार सहज रुपारी तुम्ही देवालोट कनेक्ट जावन तुमकां भक्तिमय जीवन करचें भाग्य मेळटलें पूण प्रभुपाद स्वामी आपास हे श्लोकाचे अनुवादांतू एम्फसायज करतात ताका ओतून सांगतात. सो आमी एक प्रकारान पळयत कृष्णान सांगचें अशें हेतू एक विंगड प्रकाराचे भक्त आसता ती केवल भक्त म्हळ्यार 9th चॅप्टरान देव आनीक विवर्सून सांगता तांकां देवाल भक्ती मात जावका विंगड कसने नाका मागीर प्रधान भूती भक्त म्हणून म्हळ्यार भक्ती आसता तांगेले मेजॉरिटी जाल्यार विंगड रुपारी करतात ज्ञान योग कर्मयोग ज्ञान योग भक्ती वयस आनी गुणीभूत भक्ती म्हळ्यार भक्ती वेर एम्फसिस आसता जाल्यार तांकां विंगड विशयान चड इम्पॉर्टन्स आसता. सो हे 3 टायपाचे भक्त आसा ती म्हणून प्रभुपाद स्वामी एक्सप्लेन करता ती आनी तांतू केवल भक्त म्हळ्यार पुरापशी चांग रुपारी तांणी भक्ती मात जावका तांकां त्यांची फोकस तांगे लायफांतू म्हूण आमी पळयत. सो मुखार सून 9th दोकून 13th देव योग मिश्र भक्ती ताजे विशयी पुरा सांगतला मुखार उलयंतू आनी देवान कशी उडगास करचें म्हूण म्हळ्यार योगीक देवाक उडगास करता न्हय मेडिटेशन करतना आमी ज्ञाना बसतना तेन्ना देव हे 9वा अध्यायांतू 9वाच्या श्लोकांतू पुरा देवा कशी आमी उडगास दवरयत म्हणून एक योगी खातीर देव सांगता कविम पुराणम म्हळ्यार कविम म्हळ्यार पुरा गोतस के देव म्हळ्यार कोणा पुरा गोतस पुराणम म्हळ्यार देवाल की ना ओल्ड कोणी ना पुरा पशी ओल्ड देवूची मागीर अनुआश्रितम कंट्रोलर देव देवाले पावरान तसं पुरा कंट्रोल करता देव अनोर अनिययांशाम म्हणून पुरा पशी सान देव पुरा पशी होड देवूची सर्वस्य धातारम पुरा हे प्रकृती हे सगळें पुरा देवान करचें मग अचिंत्य रूपम आमकां मन आवडचें जायना देवाल क्वॉलिटीज कसं आसा अचिंत्य आदित्य वर्णम म्हळ्यार सूर्या म्हणटेची प्रज्वलित जावन आसा देव म्हणून आनी ताजे निमित्त तामसा परस्तात म्हळ्यार पुरा काळोख वता देवाल निमित्त म्हळ्यार देवान हें अशी सांगचें की योगी जन आसता ती देवाल विशयी चिंतन करतना
खंयची प्रकाराल देवा उडगास करता म्हूण देव ह्या श्लोकांत तूं सांगता म्हूण आमी पळयत. मागीर 10th दोकून 13th श्लोक ते देवान ह्यांची सांगचे आसा, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव म्हूण. अचलेन म्हळ्यार चिके कश्ट काडका. आतां आमी जप करचे बसताना पळय इजी जायना, थोडे कॉन्सन्ट्रेट करचे, थोडे एफर्ट लागता. इजिली जायना, ते सहज रुपार जायना. ताका देवान सांगचे म्हळ्यार अशी न्हय की एक पंथा ते नॉर्मली योगा स्कूल्सान त्यांनी मेडिटेशन म्हळ्यार पळय आर्मचेरार बसून आरामेर बसून कसंकी एक म्हणचें इट्स अ फॉर्म ऑफ रिलॅक्सेशन म्हणून न्हय. डेफिनेटली फॉर्म ऑफ रिलॅक्सेशन, मनाक शांत जाता वय जाल्यार भक्ताल अप्रोच कसो नासता म्हळ्यार आमी ऍक्टिव्हली असता ती हरे कृष्ण महामंत्र जप करताना आमी देवाल शरण जावका म्हणून मनान प्रार्थना करता ती. इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रिलॅक्सेशन. आमी कसंकी एक एफर्ट घालता आसत आमगेल सायडा दोकून. आनी देर इज नो प्राइस विदाउट प्राइस. म्हळ्यार कसंकी एक जावका जाल्यार आमी कसंकी एक कश्ट काडका म्हळ्यार खंडीत. अशी बशील कडेन कसं मेळटा, अशी बशील कडेन कसं जातलें, देव पळयतलो तशी न्हय. आतां साधारण म्हणटा हें जगत्यान तुवें आमकां कसं जावका जाल्यार कितले कश्ट काडका. मागीर देवाल भक्ती अशी बशील कडेन मेळटलें म्हूण आमी थिंक करचें नज. खंय थोडे एक टायम मेळ्ळ्यार विकाक एक 15 मिनिट हरे कृष्ण जप केल्ले असे भक्ती दितले देव ना. आमकां कसं साध्य आसा, आमगेले कशें टायम आसा, आमगेले कसं टॅलंट आसा, आमगेले कितली शक्ती आसा, त्या रुपार आमी भक्तीन तूं भाग घेवच्याक प्रयत्न करूं का म्हणून आमी सांगयत. सो तशींच ह्या श्लोकान तूं देवान मागीर मुखारसून सांगचें आसा हें चक्रा विशयानी सांगचें आसा, म्हळ्यार अष्टांग योगा विशय सांगचें आसा देवान की कशी अष्टांग योग म्हळ्यार व्हड योग ही असतात, पण आमी हें डिटेलांत वचना त्या सब्जेक्टान तूं जाल्यार प्राणवायू म्हूण आसता. तांणी मेडिटेशन कोर न्हू ते प्राणवायूक मुखारसून म्हणून तांगेले बलान तांणी देह त्याग कोर न्हू आध्यात्मिक जगता वता ती. पुरातन समयांत आमी ते फोटो पळयत कशी तो परमात्मा वयरी केंद्रीत कोरून मन एक जाग्यार बैसून देवाल विशयी चिंतन करून ते योगा प्रॅक्टीस म्हणटात, ताका अष्टांग योगा प्रॅक्टीस म्हणटा ती. कितलीकी काळ कितलीकी वर्ष फुडें युगांत तें कितलीकी वर्ष करतल्यान जन बैसून आसता ती. आतां रॅरली कोणी अशें पूर कोणी हिमालयान जावं अशी प्रकारार साधन करचें कसं जालें की आमी सिटीजांत बसता ती, सिटीजांत करता ती, आमकां ह्या प्रकाराक साधन करचें भारी कश्ट जातालें. 5 मिनिट वय खंय नुतो बसका जाल्यार आमकां भारी कश्ट जाता आयच्या समयांत. त्या टायमार हें अष्टांग योग प्रॅक्टीस करचें म्हळ्यार भारी कश्ट. ते योगील फोटो पळयात आमी पळयल्यार आमकां चिके भंय करतलें तागेले देह पळोवन की तो कशी कितलीकी काळ खायना पिनासी देवाल मात उडगास करून तो देह त्याग करता असं म्हणून. सो त्या प्रकारार देव एक्सप्लेन करता. आणि ओम म्हणून तशें पुरा देव हें टेक्नीक सांगता की परमात्मा वयरी हें करून लीन करून सांगता म्हणून. आका कुंडलिनी योग म्हणटा ती, अष्टांग योग म्हणटा ती, षटचक्र योग म्हणटा ती. हें मस्त सकट तांतू टेक्निकल डिस्क्रिप्शन्स आसा ती की कशी एक चक्र आमगेल देहांत एक स्थानार आसा ती आनी ते कशें आमी प्राणवायूक ते आत्माक त्या पोजिशनार घेवन वचून थंय दोकून आमी देह त्याग करचे म्हळ्यार स्कल्ला दोकून आमगेले मात भितून ते आत्म भायर वतले त्या प्रकारार तांणी मेडिटेशन करता आशिल्लीं. सो त्या षटचक्र योगा विशयाची म्हळ्यार देवान इनडायरेक्टली त्या योगा विशय सांगचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर देव 14 विशयान तुवें अष्टांग योगा विशय सांगताना देव सांगता की ते सांगली मागीर तुका अष्टांग योगा विशय जाल्यार हांव तुका आनीक एक कसंकी सांगता. अनन्य चेता सततम यो माम स्मरती नित्यसह तस्याम सुलभ पार्थ. म्हळ्यार आमकां कोणी खंयचे 2 वस्तू सांगल्यार पक्कने आमकां की हें तुका हें करका न्हय, तुका हांव 2 वाट सांगता. सुरे अशी कर तुवें आनी दोन्ही वाट तिची सुलभ आसा तूं अशी कर येता म्हणून. म्हळ्यार तुमकां इनडायरेक्टली कळटलें कोण मनीस सांगताच पळय दोन्ही टायप करी म्हणून. कसं की ताणें सांगलां न्हय हें 2 वाट आसा जाल्यार दोन्ही वाट सुलभ म्हणून. एका वाटे कर येता दोन्ही वाटे कर येता. आनी सगळे भगवद्गीतांत तूं देवान ह्या श्लोकांत मात हे शब्द प्रयोग करचे आसा. देवान क्लियरली सांगचें आसा तस्याहम सुलभ म्हळ्यार देवान सुलभ म्हणून सांगलां म्हळ्यार देव डायरेक्टली आमकां सांगता आसा हीची वाट तुमकां म्हणून. विंगडपुरा आसा जाल्यार अर्जुनाल माध्यमान देव आमकां सांगता की भक्तीची योगाची ती वाट आसा पळय भक्ती करची तीच सुलभ म्हणून. तस्याहम सुलभ पार्थ म्हणून.
सो इनडायरेक्टली देव सांगता हांव तुका अष्टांग विषय योगा सांगलें तशी कर तुवें देवाल सेवा करता जाल्यार पावता जाल्यार तुका हांव आनीक एक वाट सांगता भक्तीची ती सुलभ आसा अर्जुना म्हणून. म्हळ्यार देव इनडायरेक्टली आमकां सांगताच न्हय की भक्तीचे करी अष्टांग योग जावचे साध्य ना म्हणून कष्ट असते म्हणून. सो त्या प्रकारान आमी पळयत आणि हातूंय आमी अर्जुनाने सांगचे आस पळय की मना कंट्रोल करचे भारी डिफिकल्ट असं म्हणून आमी त्या संचे अध्यायांतूय पळयलें. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की देव भक्तींतू सांगता आणि अनन्य चेता म्हळ्यार आमगेल कसन काम करतात पळय आमी आमगेल स्वभाव आलेकारी ते करता करता देवाल उडगास करचे म्हणून. आता एक सान चाल्डाक तुम्ही एक रुमाचे एक कॉर्नरा बैस नुतो बैस तो कितले वेळ तक बसतलो कसले की चेडू म्हळ्यार ऍक्टिव्ह असता मात कसं खेळू दिल्यार तो बिझी असतलो ते कसं खेळता बसतलो. तशींच आमगेल आत्म म्हळ्यार ऍक्टिव्ह आसा. आमकां अष्टांग योगान तूं एक कडेन बैसूं देवाल उडगास करका एक जाग्यार बैसू का वर्सकटल्यान कितले कश्ट जातले आमकां जातले साध्य ना. ताकाची देवान सांगचें आसा की तुगेली बुद्धी यूज करून तूं कसं कार्य करता तुगेले कसं टॅलेंट आस पळय ते प्रीतीपूर्वकम ददामी बुद्धी योगम प्रीतीपूर्वकम आणि खंडित देव आमकां बुद्धी दिता आमगेली इंटेन्सिटी लेकारी. प्रभुपाद स्वाम्याले कोणी येवन दाखयता आशिल्ली पळय प्रभुपाद स्वामी हांव हे प्रोजेक्ट थिंक केला आमगे कृष्ण भावनामृत स्प्रेड जावका नवे देवाल भक्तींत पुराजन भाग घेवका मेगेले नवी आयडिया आसा म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद स्वामी भारी खुशी जाता आशिल्ली की हो नवी आयडिया नवे हे कृष्णाना दिवची बुद्धी म्हणून. ददामी बुद्धी योगम प्रीतीपूर्वकम कसं जाल्यार तुगेले देवाल वय प्रीती आस नवे तुगेले मन अंत आसा की देवाल भक्ती करका म्हणून. खंडित देव बुद्धी दिता खंय तुगेले आशिल्ले टॅलेंट तुगेले सिच्युएशनान तूं कसं करची तशी देव वाट दाखोवन दिता. खंयचे सिच्युएशन आमी अशी सांगू जायना की आमकां भक्ती करूं जायना म्हणून. देवाला प्रार्थना केल्यार कसले की देव आमगेल भितरी असून गुरुसी जावन आसा परमात्मा जावन आनी आमकां भायर व्हड वैष्णव आसा ती तांगेले आमकां गायडन्स मेळटा. सो दोन्ही रुपार आमी पळयल्यार आमकां खंडित भक्तीन तूं भाग घेव येता आमी म्हूण पळयत. मागीर अशींची देवान एक्सप्लेन करचें आसा की अशी सांगता सांगता देव उलयता जाल्यार आमी भगवद्गीता कोर्स हे पुरा करतना हे आमी मस्त सांगचे आसा. हे श्लोका दाखोवन तें दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून हे जगत्य दुःखय आसा अशाश्वत आसा जाल्यार देव चड उत्तून सांगना दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून. देव एज अ पासिंग रिमार्क सांगता. कशें एक डॉक्टर सांगचे पुरो हांव तुका सवकी ना न्हू हें वखद घे आनी तुका सवकी जातलें म्हणून. तशींची हें दुःखालयम अशाश्वतम जाल्यार अर्जुना तूं हांव सांगिल कर भक्तींत भाग घे हें दुःखालयम अशाश्वतम विशय चड टेन्शन घेवका म्हूण ना. हें जगत्या विशय हांव सांगिल प्रकार तूं करता गेल्यार जीवन तो हातूंत दोखून खंडित जातलो म्हणून. मात दुःखालयम अशाश्वतम म्हणटाना आमी एक पंथा कोण आध्यात्मिक टॉपिक्सा विशय नवे डिस्कस करता आसता ती और आमगे कॉन्सेप्ट क्लियर ना तेन्ना आमकां एक पंथा दिसचें पुरो की दुःखालयम अशाश्वतम म्हणटा आसा हांव कशी सुखार आस म्हूण हें देवान दुःखालयम अशाश्वतम कसं म्हणचें म्हूण. जाल्यार आमी जिवनांत तूं पळयता आसल्यार की कसने नजे कसने आमकां एडजस्टमेंट करता सुका कसने चेंजीस येता आसता ती कसने आमगेल्या जिवनांत शाश्वत पूर्ण ना. हें जाल्यार आमी आपास एडजस्ट करता अशें जाल्यार सिच्युएशन आमी आपास कशें की चेंज करता एजा प्रकार आमी कशें की चेंज करता आमगेले पोजिशन लेकर कशें की चेंज करता. जिवनांत परिस्थिती आस पळय आज ही फाल्यां चेंज जाता आसता मात कितले वेळ आमी परमनंटली एडजस्ट करता रावतलीं ताकाची दुःखालयम अशाश्वत म्हणून. परमनंटली एडजस्ट करता 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 कितले वेळ करचे आमी ताका अशाश्वत म्हणून देवान सांगचें आसा. आनी देवान सांगचें आसा ह्या लोक न्ही स्वर्ग लोक न्ही ब्रह्मलोक न्ही आ ब्रह्मभुवना लोक ह्यांची प्रॉब्लेम पुरा कडेन दुःखालयम अशाश्वतम. खंयचे लोकांत गेल्यार वय देवाल आध्यात्मिक जगतांत वचून शिवाय वैकुंठ प्लॅनेट्स वचून शिवाय पुरा कडेन टेम्पररीची ಸ್ವಲ್ಪ काळ एक कडेन 100 वर्साचे भूमी चड म्हळ्यार 100 वर्स स्वर्ग लोकांत 10,000 वर्साचे पुरो खंयचे विंगड लोकांत 1,00,000 वर्स रावचे पुरो. एट द एंड पुरा टेम्पररीची आध्यात्मिक जगत मात शाश्वत जावन आमकां आनंद प्राप्त जावचे साध्य आसा म्हूण. मागीर 17th श्लोकांत तूं देव सहस्त्रयुग पर्यंत म्हूण तें व्हड कॅल्क्युलेशन आसा हांव डिटेल्सांत वचना जाल्यार देवान संक्षिप्त रुपार सांगचें आसा म्हळ्यार आतां हें कलियुग आसा
तुम्ही पुराजनांनी ऐकून वयाशा पुरो आता 5000 वर्ष जाले कलियुगांत आता मी समय असत पडला आता मी 2021 अंत असत नव्हे ऑलमोस्ट 5000 वर्ष जाले की कलियुगांत आणि कलियुग कितलो व्हड असं 4,32,000 इयर्स असं तशींची ताजी फुडे युग द्वापर युग आशिल्लो ते डबल अस के कलियुगाचे मागीर त्रेता युग आशिल्लो ताजी पशी फुडे ते 3 वंटन अस कलियुगाचे सो हे पुरा मेळ्ळ्यार पळय कितली की वर्ष जाता ती ते कॅल्क्युलेशन आणि ते कितली की वर्ष असत पळय ते 1000 पंत जाल्यार ते ब्रह्मालो एक दिवस मात्र के तशींची कलियुग या त्रेतायुग ते 1000 टाइम घुवन पास जाल्यार ते ब्रह्माने 12 घंटे मात्र म्हणून ते फुल कॅल्क्युलेशन असते ते सांगे तुम्ही डिटेल्स मागीर वय पळयता हांव कॅल्क्युलेशन वचना जाल्यार देवाल पॉइंट आसा की कितलो होडस ब्रह्माल दिवस आणि कितले होडस ब्रह्माल रात्री जाल्यार हे पुरा टेम्पररी म्हणून जाल्यार देवान सांगचे आसा की सृष्टींत प्रभवंती अहर्गमे रात्र आगमे प्रलयंती म्हळ्यार सृष्टी सृजन जाता आसा सृष्टीचे प्रलयंते म्हळ्यार प्रलय येवन पुरा समाप्त जाता हे चक्र घुमता आसता म्हणून देव सांगता सांगतो सो हे सगळे एक प्रोसेस ऑफ क्रिएशन आसा आणि तुम कोणाक तू मस्त इंटरेस्ट आस पळय की सृष्टी कशी जाता प्रलय कशी येता हे पुरा डिटेलान तुम्ही भागवतमान पळयत जावं भगवद्गीतान देवान संक्षिप्त रुपारी एक ट्रेलर सी दिलेलं आसा संक्षिप्त रुपारी ताजे डिटेलान तो देवान भागवतमान सांगिल्लें आसा म्हूण पळयत तशींची मुखार देवान त्यांची पॉइंट सांगचे आसा कसं नाही की केन्नाय आमकां खंयच्या वस्तू इम्पॉर्टंट आसल्यार आमी 2 पंत सांगतात न्हय की हें करी कळ्ळी नव्हे हें करी आसा म्हूण 2 पंत सांगतात हें जगत ते म्हळ्यार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते जाता आसा जर म्हळ्यार सृजन जाता प्रलय येता सृजन जाता प्रलय येता हें चक्रा दोखून भायर येवका जाल्यार म्हूण आमी ट्राय करका म्हूण आणि आमी पळयता प्रकृतीची फोर्स आमी प्रलय पळय न्ही जाल्यार साधारण मटा सान मुखारी पळोवचे साध्य असल्यार की प्रलय कशें असल्यार म्हळ्यार अर्थक्वेक केन्ना येता सुनामी केन्ना येता आमी आयडिया घेव येता की प्रलय म्हळ्यार कशें आसचें पुरो म्हूण सगळ्या सृष्टी वताना तशी मुखार देव सांगता मागीर अव्यक्तरो शरा उक्तस म्हूण मात आनीक एक लोक आसा देवान आध्यात्मिक जगता विशीं सांगचे ते धाम परमम मम ते मेगेल धाम म्हूण देवान सांगचे आसा यम प्राप्य निवर्तन्ते म्हूण थंय कसन आसा अव्यक्त अक्षरो देवान सांगचे आसा थंय कसने अशी सृजन प्रलय थंय कसने ना त्या जगत्यांत वैकुंठांत ते परमनंट आसा ते मेगेल धाम अर्जुना तद धाम परमम मम म्हणून अर्जुनान कृष्णान अर्जुना सांगचे आसा आणि ताजे आमी पळयत तुम्ही विंगड विंगड आसा श्लोक देवान सांगचे आसा ताजी डिस्क्रिप्शन वैकुंठ गोलोक वृंदावनाचे मस्त सकट आसा गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामी तुम्ही ते ऐकून अशा पुरो चिंतामणी प्रकार सद्मवश्य कल्प वृक्ष म्हळ्यार वैकुंठ जगत कशें आसता म्हणून शास्त्रांत ताजें डिस्क्रिप्शन आसा म्हळ्यार आमगे सनातन धर्माची ब्युटी पळय देव कोण देवालो एड्रेस कोण देव खंय राबता आमकां पुरा डिटेल्स मेळटा हे आमगेल धर्मांत मात अशें विंगड पुरान तूं संक्षिप्त रुपार सांगता ती की गॉड इज आवर फादर और कसं देवाल विशय सांगता ती जाल्यार आमगेल धर्मांत पळय देव कशें दिसता देव खंय राबता देवाल एड्रेस कसो न्हय पुरा आमकां सांगता ती सो देव पुरो डिटेलार सांगता आमचो सो आमकां कोणाक भक्तीन तूं आध्यात्मिक जिवनांत ते मनुष्य जिवनांत आयिल्ले तातूंत इंट्रस्ट आसा आमी मुखार सून वच्चे देव वाट दाखयता अशी म्हूण वेणूम कोणंतम अरविंद दलयाताक्षाम देव कसं करता आसा वृंदावनांत तूं तागेली मुरळी वाजयता आसा तागेले भक्ता ओट्टू पुरा लील करता आसा म्हूण कंदर्प कोटी कमनीय विशेष शोभम म्हळ्यार देवाल चंदा अशें आसा की कंदर्प म्हळ्यार कोणाले चंदायन बाकी पुरा जीव आकर्षित जाता ती तसल कंदर्प देवाल चंदायन आकर्षित जाता म्हणून कोटी कोटी तसल कंदर्प कृष्णाल चंदाई पळयल्यार तांगेले मन मागीर एकाग्र राबना इतलो चंद असतो देव गोविंदम आदिपुरुषम तमहाम भजामी तसल ते गोविंदा लुडगास कोरका म्हूण तशींची मागीर 22nd श्लोकांत तूं देव सांगता की पुरुष स पर पार्थ म्हूण म्हळ्यार की भक्त्या लभ्यसे त्व अन्यया म्हूण
त्या हांगाय देव हाजेरी एम्फसिस दिता की देवा तुगेल मन मेगेल वैरी केंद्रीत करी म्हणून. कशी आमी झाडाचे पाळाक म्हळ्यार रुट्साक उदक घाल्यारी ते उदक पुरा कडेन पावता. तशींची तू केन्ना मेगेल उडगास करता. कृष्ण सांगता पुरुष सह पार्थ तू पुरा कसन ते लायफान जावका आशिल्लें ते पुरा कडेन ते तुगेल भक्ती पावतली म्हूण. विंगड कसं करका म्हूण ना म्हूण. कशी आमी कसं खाल्ल्यारी पोट्टा गेल्यारी आमगेल सगळे बॉडीन ते एनर्जी येता तशींची म्हूण. तशींची आतां देव लास्ट 8 वर्सेस कंक्लूड करता की एक प्रकार आमी पळयता यत्र काले निवर्तम म्हूण. म्हळ्यार आमी कसं म्हणू एक टाइम अष्टांग योगा लेखार देव हांगा सांगता असं की अष्टांग योगांत असल्यार कसं नसता म्हळ्यार एक पर्टिक्युलर टाइम असो का. आमी तावळ ते योगील फोटो पळयलेले नव्हे तो ध्याना बैसून एक पर्टिक्युलर टायमारी मरण करता. सो हे देवान नेक्स्ट फ्यू श्लोकान सांगचे आसा असल समयान तू म्हळ्यार उत्तरायण आशिल्ल तेन्ना असल समयान तू प्राण त्याग करका. हे सकल देव सांगता योगीन हे देह त्याग करका जाल्यार आध्यात्मिक जगता वच्चे खातीर कसन करेक्ट समय म्हूण देव सांगता आसता ह्या टायमार. आनी आमकां हे एक्चुअली एक व्हड कॉन्सेप्ट आसता म्हळ्यार आमकां दिसचे पुरो हे आत्म कशी वता विंगड समयार ते आमकां मन आवच्चे ना जाल्यार ते विंगड डायमेन्शनार आसा हे पुरो वस्तू. कशी आतां एक पर्वता दोकोर आमकां तोग चमकून येवका जाल्यार मे बी एक वयर दोकून तोग येवका जाल्यार चमकून येताना 2-3 घंटे लागचे पुरो. जाल्यार त्यांचे एक पक्षी तोग ते येवन पावका जाल्यार पळय एक 5 मिनिट भितर ती पक्षी सीधा उबून येवचे पुरो. कसं जालें की ती एक विंगड वाटेर येता. तशींची ते योगीक सिद्धी असतात पळय तांणी ते योगाचे सिद्ध तांणी जावन तांणी प्रॅक्टीस करता ती तांकां ती विंगड वाट दिसून येता. तांणी कशी आध्यात्मिक जगता वच्चे खातीर ते आमकां मन आवच्चेच ना. सो त्या प्रकारार आसा म्हणून त्याच प्रकारार देव हे 2 श्लोकांत सांगता रात्री समयार कसन जाता दिवसा समयार घेतल्यार कसन जाता. पण त्या प्रकारार देवान ह्या पुरा श्लोकांत तू सांगचे आसा. धुमो रात्री तथा कृष्णन म्हळ्यार ह्या मासार गेल्यार खंय वचून पावता ती ह्या मासार गेल्यार कशी वचून पावता ती म्हूण देव सांगता आसा. सो आमकां हे मनांत येतलें की होपा हे पुरो इतलें पुरो टायमींग आनी कशी उडगास दवरचें ह्या टायमार वचूका की त्या टायमार वचूका की. ताका देव मागीर नेक्स्ट श्लोकान सांगता की हे कोण भक्त असतात पळय योग युक्तो म्हळ्यार कोणाल ओट्टू मेगेल कनेक्टेड असता ती भक्ती थ्रू तांणी हे पुरा विषय उडगास दवरका म्हूण ना. कोण मेगेल ओट्टू तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भावार्जुन तांगेल भावना मेगेल वयर केंद्रीत करून कोण तांगेल जीवन करता आसत पळय तांगेल नियमित पुरा कार्य करून अशी काही नाही योगी जावन नाही तांकां ह्या पुरा विशयान तू चड मना व्हरकोन म्हूण ना. देव सांगता की हांव पळयता म्हूण. आमकां कृष्णाल उडगास येवचे ना जाल्यार कोण जीवनभर भक्ती करतात पळय कृष्ण तांकां उडगास करना विसरना केन्ना. कशी एक सांज चाल्डाक पక్కనే आता एक सांज चाल्डाक हांगा दोकून भायल गांवां वचूका अमेरिका वचूका म्हणले का सान 8 वर्सां चल्डू तागेल पासपोर्ट दोकून तागेल टिकेट दोकून तागेल लगेज चेक इन करचें खंयची हॉटलार आपका अमेरिकान तू ते पुरा तागेल आनम अरेंजमेंट करता ती ताण कसन करका खाली तागेल अन्नाल आनी अम्माल ओटो आसूका मात ते चाल्डान तांगेल पुरा अरेंजमेंट कसन जावका पळय खंयची फ्लायटार वचूका पासपोर्ट समयार आयले की ना अमेरिका वची विजा तयार जाली की ना अमेरिका गेल्ले खंयची हॉटलार आपुका ते पुरा तांगेल आनम अरेंजमेंट करता ती खाली ताण तांगेल आनमाल हात धरून अन्नमाल ओटू वचूका. तशी आमी केन्ना भक्तिमय जीवन करतात पळय तेन्ना देव कसन आमकां अरेंजमेंट करता पळय देव करतलो आमकां ताजे विशय चड मना व्हरका म्हूण ना म्हणून देवान सांगचें आसा म्हूण. आनी मागीर देवान लास्ट श्लोक हे सांगचें हांगा हांव कंक्लूड करता की मस्त सकट विषय आसा वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम म्हळ्यार हे मस्त सकट विषय आसा ती की देवान कोण मागीर भक्तिमयी भावन करता पळय ताका यज्ञ करची फल दान करची फल पुरा मेळटलें म्हूण भक्ती केल्यार हे प्रोसेसान तुम्ही पार्ट घेतल्यार विंगड प्रोसेसान कसं बेनिफिट आसा पळय तें पुरा मेळटलें. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणाले की 100 रुपयाची नोटाक एक व्हॅल्यू आसा 500 रुपयाची नोटाक एक व्हॅल्यू आसा 2000 रुपये एक नोटा व्हॅल्यू आसा जाल्यार 2000 रुपये नोटान तू 100 रुपयाची आनी 500 रुपये व्हॅल्यू तर आसाची चडय आसा तांतू करेक्ट.
तशींची भक्तीच्या ज्ञान योग कर्मयोग विंगड विंगड कशें योग आसा पळय ताची पुरा बेनिफिट भक्तींत मेळटाची देवान आनी ह्या देवान सांगिल्लें आसना सुलभ आस म्हूण अर्जुना विंगड पुरान तूं चड पडका म्हणना तुवें ही भक्तीची वाट सुलभ आसा आनी हाजी विशयीची देवान आतां मुखार सुनू हे चॅप्टर्सान सांगचें आसा हे कसं म्हणटात पळय आमी केन्ना एक सँडवीच खाता ताजी मध्य आशिल्ली वस्तून आमी त्या सँडविचान नांव सांगचें टोमॅटो सँडवीच म्हळ्यार ती मध्येन टोमॅटो अशें पुरो तशींची भगवत गीता म्हळ्यार एक प्रकाराचे भक्ती सँडवीच सुरेची 6 अध्याय आनी माकी बदे 6 अध्याय हे मध्येचे 6 अध्याय आसा पळय ते भक्ती विशयीची देव सांगता सो आमी हे भक्ती सँडवीचान मध्येन तूं अध्याय आयकता आसा ती आता 8 अध्याय तरी फाल्यां देव 9 अध्यायान तूं भक्तीन तूं आनी मुखारसून कशी वचुका म्हण अर्जुनाक आनी गायड करता सो हे रियली एकदम एसेन्स ऑफ द एसेन्स म्हणटात पळय हे रियली मोस्ट इम्पॉर्टंट वस्तू अर्जुनाक देव कसं दिखता आसा म्हणून सो एक प्रकारान आमी पळयता देव सहज रुपार मार्गदर्शन करता आसा आनी आमी हे प्रॅक्टिकली आमकां डिवोटीज देखून कसं गायडन्स मेळटा पळय आमी ते कोरनू जप कोरनू की नियत रुपार आमगेले कसं टॅलंट कसं परिस्थिती आसा ते आमी करता गेल्यार आमकां देव खंडीत आमगेल कारण हळूहळू वस्तू करून घेतलोची तातूंत कांय डाऊट ना आनी देव आमगेल सिच्युएशन पळयना की आमी स्त्री की पुरुष की गृहिणी की बिझनेस पर्सन की प्रोफेशन की देव आमगेल हृदयान तशी भक्ती आनी आमी कितली देवाक भक्ती पावचे इच्छा करता ती त्या लेकार देव रेसिप्रोकेट करता म्हणजे त्या लेकार देव आमकां आमगेल लेकारी देव आमकां तागेले आशीर्वाद दिता दय दिता आमकां कितली इच्छा आसा त्या प्रकारारी आमगेल फ्री विल देव इंटरफियर करून त्या फाल्यां चॅप्टरान तूं अध्यायात 9 अध्यायान तूं हाजी पशी कसं की गुह्य वस्तू सांगता त्या चॅप्टरा नावाची राज गुह्य योग म्हणून कसं की एक सिक्रेट सांगता सो आमी फाल्यां कंटिन्यू करूया हे कसं ते देव सिक्रेट सांगता अर्जुनाक ते आमी फाल्यां पळोवया सो आयची हांव हांगा एंड करता कसं उलयल्या नंतर कसं चूक आसल्यार तुम्ही पुरा जनान क्षमापण करता तुमगेले कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुम्ही शेअर करूं येता नेक्स्ट 5 मिनिट्स खातीर सो दॅट वी कॅन एंड द सेशन ऑन टाइम 9:30 सो तुमगेले कसं आसल्यार तुम्ही सांग येता भारतीबाई माताजी यू कॅन कंक्लूड हरे कृष्ण पुरा जना धन्यवाद तुम्ही भक्तीन आयकले खातीर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणाके कसं क्वेश्चन असला निमगो येता प्रभुजी लागी अनम्यूट को निमगो येता हरे कृष्ण प्रभुजी भारी लायक कोण सांगले आयचे सेशन भारी लायक जाल्ले म्हाका एक मुगेले एक फ्रेंडान निमगिल्ले मन आनी बुद्धी म्हळ्यार विंगड विंगड वय म्हणून ते म्हाका सांगू कळली तांकां रिप्लाय दिवचे कळली तुमगेले देखून म्हाका ते सांगू तांकां सांगू जातले म्हूण हांव लेखता आसा प्रभुजी म्यूटर आसा प्रभुजी ओ सॉरी प्रभु सो खंडित वय देवान आता भगवद्गीतेन तू हे आसा देवाल 8 शक्ती आसा म्हणून हे प्रकृती देवान सांगचे आसा तातूंत 2 देवाल शक्ती मन आणि बुद्धी खंडिताची आणि तू आम्ही ते एनॉलॉजी यूज करता ती रथाचे देवान सांगचे आसा की आमगेले कशी गोतस आमी रथार बसल्यार घोड्याचे ते घोडे म्हळ्यार पंच इंद्रिय ते आमगेले आणि तो घोड्या बसला पण कोण तो पॅसेंजर म्हळ्यार आत्मो घोड चलयतल कोण आस पळय सारथी ते बुद्धी आणि ते घोड्याक ते धोरचे आस पळय ते मन म्हणून सो आमी बुद्धीन मना कंट्रोल करता सो मन एंड बुद्धी सेपरेट बुद्धीन आमी मना कंट्रोल करून केन्ना आमी आमगेली इंद्रिय देवाल सेवेंत घालता ती तेन्ना त्या आत्माचे उद्धार जाता सो मन आनी बुद्धी सेपरेट थँक्यू प्रभुजी हांव तांकां सांगता तशी ते एक्सप्लेन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी येस पद्मा भट्टुले तशे आता प्रभुजी आता म्हळ्यार आत्मान म्हळ्यार देवाले अंश म्हणून आत्माक सांगताची न्हय आता तुम्ही सेकंड अध्याय म्हळ्यार भगवद्गीतेंत आसता तशें म्हळ्यार ताका जडोवचें जायना हे करूं जायना म्हणून सांगलें ते कर्म म्हणची ते आत्माक म्हळ्यार ते म्हाका अंडरस्टँड जायनी आमी कसं आता कर्म करताची आमी ते आमकां नेक्स्ट जिवनाक वता म्हणून सांगलेलो म्हळ्यार
आमगेल आत्मा ऍक्च्युली देवाले अंश म्हणतो ते प्युअर क्वालिटी असता तर आम्ही कसं कर्म करताची त्या मुखासून आम्ही कॅरी करताची म्हणताची ना आम्ही आता कसं आम्ही एक्सपिरियन्स करताची आम्ही त्याची कर्मा फल म्हणून सांगताची ते खंयची अर्थ री म्हणून ते थोडे एक्सप्लेन करता येतो. करेक्ट करेक्ट. आम्ही तुम्ही सांगल्या म्हणजे ममय वांश जीव लोके देवान सांगचे असं की आम्ही देवाले अंश आणि देवाल आणि आमगेल रिलेशनशिप म्हळ्यार एक प्रितीच असता. आम्ही देवाले अंश आणि देवान आमकां स्वतंत्रता दिल्या, फ्री विल दिला. आता देवान आमगेले कसं म्हणतात आमकां फोर्स केल्यार मगेल भक्ती करी म्हूण तेन्ना ते फ्री विल न्ही न्हू. आमकां केन्ना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पळय चॉयस आसा. देवा गोत्त आसा 5000 वर्ष फुडें भगवद्गीता उलयतना गोत्त आसा की 55 जन 8:30 देखून 9:30 ते भगवद्गीता झुमार आयकतली म्हूण देवाक केन्ना गोत्त 5000 वर्ष फुडें. सो यू हॅव मेड दॅट चॉयस टू बी हियर. At this point of time, you could have done something else also, no, ma'am? Padma Mataji, you have done that choice, right? So that choice is there for what you have done, and you have exercised your choice in such a way कि तुमकां भक्तींत भाग घेवका म्हूण. So ते देव केन्ना घेना ते भक्तींत भाग. आता तुमकां देवाल विशय करनासर you want to do something else, ते आमी करूं येता. जाल्यार देव कसं सांगता देवाल प्रकृती आसा खंयचें कसं करतात पळय आमी ताजें फल मुखारसून मेळटा. आत्म शाश्वत जावन आसा. देर इज नो डाउट ऑफ इट. देवाले अंश आमी जाल्यार आमकां तटस्थ शक्ती म्हणून सांगिल्लो आसा. म्हळ्यार आमी देवाले फॉर्म जाल्यार इन अ व्हेरी मिनिएचर फॉर्म वी हॅव इंडिपेंडन्स बट आमी देवाले दोन शक्ती अंडर अधीन आसूं. आमी देवाले आध्यात्मिक शक्ती अंडर आसा ते वैकुंठ लोकांतू और देवाले प्रकृती म्हळ्यार भौतिक शक्ती अंडर आसा ते ह्या लोकांतू. सो ते आमगेल वैरी आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ते कर्माच कॉन्सेप्ट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार दिस इज ऑल्सो इनफॅक्ट वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ भगवद्गीता. मेन टॉपिक्स सांगतो हे वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इज कर्म. म्हळ्यार हे कर्माच कसं नसतात पण ते रिझल्ट्स पुरा टेम्पररी असता बट यू हॅव टू गो थ्रू इट. आणि देव हे आमकां आमगेलो ओट्टू असता हे जर्नींतू आमी कसं डिसिजन घेतना जन्म जन्म दोकोनूची देव आमकां स्लायटली हिंट करता आसता. उपनिषदान सांगिल्लें आसा 2 पक्षी बैसून आसत खंय आणि एक पक्षी कसं की खाता असते आणि विंगड पक्षी पैसून असते तो पळयत के केतना मेगेल्या पळयतल हो पक्षी म्हूण. तशींचे उपनिषदान सांगल्या म्हणके आत्मा आनी परमात्मा आमगेल हृदया लागी बैसूनू आसा. तो पळयत के खंयची जन्मान तो मेगेल भक्ती करतलो आनी तूं देखून भायर येवचें का म्हूण. सो आय डोंट नो एक्झॅक्टली वेदर आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. मात कर्म म्हळ्यार इट इज टेम्पररी. ताजे रिझल्ट्स विल कम अँड गो. मात आत्मा म्हळ्यार शाश्वत जावन आसा. आणि बिकॉज वी हॅव चोजन टू बी इन दिस वर्ल्ड फ्री विलांतू देवाले अधीन जायना आमी ह्या जगत्यांत येवचे आमी चूज केलें ताकाच आमी कसं करता ती ताजे कसं की कॉन्सिक्वेन्सेस. आता प्रभूजी आता मी कसं मला एक ऐकत असताची आत्मसाक्षात्कार म्हणून सांगून गेलो ताकाय आणि ह्या भक्ती काही मार्ग काही कसले संबंध असवे प्रभूजी? वय खंडित आसा. इनफॅक्ट प्रभुपाद स्वामीले वन ऑफ द बुक्स इज सायन्स ऑफ सेल्फ रियलायझेशन की आत्मसाक्षात्काराच विज्ञान म्हळ्यार आत्मसाक्षात्कार म्हळ्यार कसं जाता की वेन वी अंडरस्टँड आवर रियल पोझिशन. चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा जिवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास म्हणून. मध्वाचार्याने ह्यां सांगिल्लें आसा की आमगेल स्वरूप म्हळ्यार आमी देवाले भक्त आसा ती आणि आत्माच धर्म म्हळ्यार कसं न्हय आमी सेवा करता म्हणून. आता आमी तुमी पळय येता इवन इन प्रॅक्टिकली इन लायफ यू कॅन ऑल्सो सी की कोणी भक्त अशें आसना पुरतो कृष्णाल भक्ती करना जाल्यार खंयचे रुपार सेव करता आसतलो तो विंगड खंयच्या विशयांत. यू मे बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यू मे बी जो बायडन जाल्यार तुका जनाल सेव करता, राय असल्यार प्रजाल सेव करता. सो आत्माचे कसं एक लक्षण म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार कशी शुगराचे धर्म कसं नसता स्वीटनेस गोडसाण तशींची आत्माच धर्म म्हळ्यार वी हॅव टू सर्व. कोणाने नजे कोणाला सर्व करू का आमकां. मात आमी देवाले आध्यात्मिक प्रकृतीक सर्व करचे ट्राय केल्यार भक्ती थ्रू तेन्ना आमी देवाल कनेक्ट जातात. सो द एंटायर पॉइंट ऑफ गीता देवान अर्जुना सांगचे म्हळ्यार तूं हे धर्मयुद्धांत आसा तूं मेगेलोची अंश तूं कुडगास ना म्हूण देवान सांगचे आसा. पुरा जन्म म्हाका उडगास आसा तुगेल खंयचे खंयचे जन्मा तूं कसं केला म्हणून उडगास आसा. तशी परमात्माक देवाक पुरा उडगास आसा की पद्मा माताजीन एव्हरी लायफान कसं केलेलें आसा म्हणून देवान पुरा अकाउंट दवरलेलें आसा. आणि देव ऑल्सो इज ऑब्झर्विंग की हो आतां तिणें झूम क्लास येवन भगवद्गीते पार्टिसिपेट करता असो सो आय शूड गिव्ह हर सम क्रेडिट फॉर दिस म्हणून.
So Dev is observing everything, and at the right time we can keep making progress if we show our interest. Dev amka step by step mukar वाट दाखयता असता. So in spiritual life we need some patience. आता कळल्यार फाल्यां रिजल्ट येता म्हण ना, ते देवान रुल्स एंड रेग्युलेशन आले करी ताका आत्मसाक्षात्कार म्हळ्यार एक व्हड विषय. पर्सनली आम्ही एफर्ट घालचे जायना. अशी नाही की हांव एफर्ट घाल न्हू आता हांव देवाला डिमांड करूं येता, देवा हांव भगवद्गीतेचे एवरी झूम लेक्चर अटेंड केला, पुरा भगवद्गीता रेसिटेशन अटेंड केला हांवें, आत्ता म्हाका आत्मसाक्षात्कार जावं का ना इतले एफर्ट घाल तरी न्ही, तशी न्ही. ते देवाल डिसिजन. ह्या जन्मान तुवें आत्मसाक्षात दिवचे पुरो और देवाल मनान तशें पुरो की 10 जन्म नंतर दिवचे पुरो. बट कसं आमगेल धर्म आस पळय ते आमी करता आसूं का, आनी अंतकालेच्या आयची क्लासाचे म्हणजे त्या देवाल डिसिजन आमकां खंय घेवन वतले देव म्हणून, इन वॉट डायरेक्शन. बट आवर एफर्ट्स हॅव टू बी देयर. Sure, Prabhuji. आजची सेशन्स भारी लाईक झाला प्रभूजी. लाईक इट इज लाईक ओपन कंप्लीट. तुम्ही छंद कोण एक्सप्लेन केल्यांची. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणाक एक असं क्वेश्चन आसवा? ना म्हण दिसता. प्रभूजी आज आयकोन आमकां आर्ट ऑफ लिव्हिंग आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग दोन्हीची मस्त आयकोन सांगून दिलेलं आसा. प्रॅक्टिकली आम्ही भक्ती जीवनांत कशें अडॉप्ट करीत म्हणून सांगून दिलेलं आसा. इच्छांनी साधन केल्यार देव खंडीत आमकां राखता म्हणून सांगून दिलेलं आसा. आणि अष्टांग योग आम्ही पळयलाय, ते आयकुच्याकय प्रॅक्टिस करच्याकय कितले कष्ट आसतले म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतलाय. तशें देखून भक्ती मार्गूच सुलभ, ಸ್ವಲ್ಪ सिंपल आणि तितली इजी ना जाल्यार विथ पेशन्स आम्ही ते भक्ती मार्गान चलोवंक साध्य आसा म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतलाय. तशें देखून आम्ही हृदयपूर्वक जावन भक्तिमय जीवन करचा प्रयत्न करूया म्हणून सांगताची आयची सेशन आम्ही. प्रभूजी तुमकां मस्त मस्त कोटी कोटी धन्यवाद प्रभूजी. इतले लायक कोन आमकां एक्सप्लेन केली की कोणाकय मस्त म्हळ्यार मना एक तृप्ती जाली प्रभूजी. धन्यवाद. आयची अनाउन्समेंट, फाल्यां चुडी पूजा आसा सकाळी इंडिया टाइम 10 o'clock. श्रावण महिन्यात प्रति शुक्रारू आणि आयतारू चुडी पूजा आसा. सक्कट जनान तुमगेल्या फॅमिली विथ फॅमिली अटेंड करका आणि झूम लिंक तुमगेल्या फ्रेंड्सांक फॅमिली मेंबर्सांक व्हॉट्सअप ग्रुपार पुरे तुम्ही फॉरवर्ड करायची, सो दॅट जाल्यार तितले जन चुडी पूजा अटेंड जावन तुलसी राणी कृपेक पात्र जावच्याक तुम्ही तांकां हेल्प करूं म्हणून निमून घेता. मागीर फाल्यां सांजे एज युजुअल आमगेले भगवद्गीतेचे 9th अध्याय फाल्याक पुरो जनान अटेंड जावका. एक प्रभूजील धर्मपत्नी देहांत जाल्लेलो आसा. तांकां 2 चेडूं आसाची, 15 years आणि 9 yearsचे. तांगेल्या आत्मशांती घोस्कर आमी ओटू मेळणे प्रार्थना करूया. 3 वेळा हरे कृष्ण महामंत्र सांगूया आमी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. मुरलीधर प्रभुजी कसं नाही सांगू प्रभुजी? ना माताजी, फायचे सेशन हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी कंटिन्यू करता सर 9th chapter. ओके, थँक्यू प्रभुजी. आता मी तुमगेला आदेश असल्यार प्रभुजी आम्ही नरसिंह आरती सांगून हेच सेशन कन्क्लूड करूया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहामतिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल परेणकाम् अद्भुत शृङ्गम्, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे.
जय नरसिंहदेव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आज सेशन एंड करें।